3000 सरकारी नोकरींच्या प्रस्नावेल्यान मायकलान तासलो पर्रीकाराक मायनिंग सुरू जायना जाल्यार राजीनामो विधानसभा वेंचणूक खंय 6 म्हयन्यांत मायनिंग सुरू करपाक अवलंबितांनी दिली 20 जानेवारी मेरेन मुजत ना जाल्यार गोंयची नाकेबंदी भाजपा म्हणटा वटहुकूम न्ही विधेयक हाडटले पर्यटन मंत्री बाबू म्हणटा गोंय तयार आसा पर्यटन मोसमाक सगळी तयारी जय्यत पर्यटकांच्या राखणेचेर भर शिरोडेच्या विद्यार्थ्यांचे विज्ञान प्रदर्शन दोळे दिपकायले विज्ञानीक प्रयोगांनी आता खबरो विस्तारान मंत्रिमंडळात बदल जातकीर फ्रांसिस डिसोजाक काडलो म्हणून म्हापशेचे नगरसेवक उलयले ग्लेन टिकलोक मंत्री केलो ना म्हूण हळदोणचे सरपंच उलयले आणि आता भाजपाचो कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो स्वता खातीर आपुणूच उलयलो 3000 सरकारी नोकऱ्यो अजून उक्त्यो केल्यो नात हे निमते घेवन ताणें मुख्यमंत्री पर्रीकाराचेर फोग काडलो मायनिंगाच्या प्रस्नाचेर राजीनामो दिवपाची धमकी दिली आणि सरळ सांगले फुडल्या 6 म्हयन्यांत विधानसभेची वेंचणूक शर्त जातली भाजपाचो हो तरणाटो आमदार अचकीत आपल्याच सरकाराचेर चाळवला बेकारीचे निमित्त घेवन ते खातीर ताणें मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयलां आनी आपल्या पर्राच्या गांवकाराचेर आनी राजकी गुरूचेर अक्षरशः फोग काडला तो कसो चाळवला तो पळयात 3000 पोस्ट वेकंट आहा सगळे डिपार्टमेंटांनी तितून गोवा पुलिसान हायस्ट पोस्ट वेकंट आहा 2012 म्हाका उगडास येता मनोहर पर्रीकारान जे गोवा पुलीस 500 घेतलेले दॅट वॉज द लास्ट रिक्रुटमेंट ऑफ गोवा पुलीस एज कॉन्स्टेबल्स मायनिंग बेल्टांतले लोक अस्वस्थ जाल्ले आहा म्हणजे एक भूकंप येयल्ल्या भाशेन तसले सिट्युएशन जाल्ले आहा ऑन एम्प्लॉयमेंट ग्राउंड हांव नको द रिजन्स बेस्ट नोन टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर why he is sitting with all these files. I request him through this letter, please give one of your ministers the job to give the vacancies to the people of Goa. काय youth even citizenship सोडून पोर्चुगीज पासपोर्ट करून थिंगासोर आमचे लंडन कामाक गेल्ले आहा ते इतल्याकूच लागून गेले की आमचो गोंयचो सरकार इज नॉट टेकिंग केअर ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ गोवा. The middle class people, the lower middle class people are the biggest sufferers. आणि म्हाका दिसता हेंचीच चळवळ पळोवन मनोहर पर्रीकर गोंयभर भोंवलो आनी तेका लोकांनी 21 सिटां दिल्ली की तो ही चेंज घडोवन हाडटलो म्हणून पूण आयज सगळ्या लोकांक कळ्ळें आहा की ही चेंज जी घडोवन येयल्ली त्या टायमार ती लोकांक कडेन जे उतरां दिल्ली आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान मनोहर पर्रीकरान ती इनकम्प्लीट उरलेली आसा. हो गोंयकारांचो सरकार म्हणून 2017 मनोहर पर्रीकरान भाशण दिल्लें गव्हर्नर पॅलेसीन हो गोंयकारपणाचो सरकार आमी गोंयकाराची काळजी घेतले आमी गोंयकारांक पळयतले आमी गोंयकारांक सांबाळतले ही उतरां खंय गेली आयज. शुक्रारा सकाळी कळंगुटे पत्रकार परिशद घेतकीर मायकल लोबो सांजे खाण अवलंबितांक तेंको दिवपाक पणजे आझाद मैदानाचेर पावलो. थंय आशिल्ल्या आपल्याच पक्षाच्या दोनय खासदारांचेर ताणें सडीक टिका केली आनी केंद्र सरकार वटहुकूम काडना जाल्यार राजीनामो दितलो अशी धमकी दिली. हो आवाज आयज म्हाका दिसता दिल्ली पासून पावपाक जाय इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली पासून पावपाक जाय. चीफ मिनिस्टर जो आमचो एम्सान आहा ऍडमिट त्याच्या कानान बसून हो आवाज पावपाक जाय. चालू करा गोंयचें मायनिंग चालू करा. आयज सेंटराक आमचो सरकार आहा गोंयांत आमचो सरकार आहा कित्याक जायना हें मायनिंग चालू कित्याक जाय आमकां खासदार. Why Goa is to represent in Delhi? If you cannot solve this problem, we don't want you. कित्याक जाय तुम्ही दोगूय जाण खासदार आहा एक मंत्री आहा एक खासदार आहा. आमचे कितें काम करपाक जाय बीजेपी पार्टीचे ते फास्ट वयता अमित शाह मेळता अपॉइंटमेंट घेता सगळे कामां करता आपली कामां सगळी करता. ह्या लोकांची जो तर तुम्ही कामां करचे ना जाल्यार तुमकां रायट ना फुडल्या फावटी फॉर्म भरपाक. जो तर पंतप्रधानाक प्रायम मिनिस्टराक जो तर जाय जाल्यार तेणी ऑर्डिनन्स हाडूंक जाता
सगळं खाणी हा तिथे चालू करून जाता. नथिंग इज इम्पॉसिबल. हांव इतलेच म्हणटा, नथिंग इज इम्पॉसिबल. आणि आय एम 100% शुअर दॅट काँग्रेस पार्टी हे ऑब्जेक्शन हाडची ना. आणि आय एम रेडी टू इवन रिझाइन along with all the people. हाचे पयलीं सकाळचे पत्रकार परिशदेत उलयतना मायकलान मान्य केलें की युतीचें हें सरकार स्थिर ना. भाजपाचो तो पयलोच आमदार जाणें सरळ सांगलें, परिस्थिती पळयल्यार दिसता मार्च मेरेन लोकसभे वांगडा विधानसभेची वेंचणूक जातली हातून मात्तय दुबाव ना. तुम्ही दिल्लीक वचा, डोंट गो टू आस्क फॉर पोर्टफोलियोज आर नॉट इम्पॉर्टंट. आयज लोक आशेल्ले आहा. आय एम नॉट एंग्री बिकॉज आय एम नॉट मेड मिनिस्टर. दॅट इज दॅट डिसिजन. मिनिस्टर जालो म्हणून कितें व्हडले खोडपा वचोन फोडूंक ना. आतां जे मिनिस्टर आहा तेंच्यांनी खंयची खोडपा फोडल्या म्हाका सांगून कितें केलां. आय एम नॉट सेईंग सीएम शूड बी रिप्लेस. देर हॅज टू बी सोल्युशन कमिंग टू दीस. Alliance partners are also looking at the situation which is going out of hand. Somewhere in March, April, both elections together, it looks like the way the government is going on, it looks like the election is coming within 6 months. Whoever may say anything, I foresee an election in 6 months. मुख्यमंत्र्यांची भलायकी कशी आसा हाचेर सरकाराचे कसलेंच बुलेटिन येना. फकत भाजपाचे फुडारी येतना वतना सांगीत आसतात दिल्ली ताची परिस्थिती सुदारता. मात मायकलान सांगलें तें वेगळेंच. पळयात तो कितें सांगता तें. People are sympathetic to the chief minister's ailment. जो सीख जाला तो sympathetic सगळे आहा. तेचो जो दुस्मान आहा तोय sympathetic आहा. सगळे जाणा आमी रडले, पूण रडोन काम जाता. जे आमचे अलायन्स पार्टनर आहा तेणी मनोहर पर्रीकराक कानान सांगचें वचोन, कित्याक ताका डायरेक्ट सांगल्यार हो कळचें ना. कानान सांगपाचें ताका वचोन की ही गोंयकारांक आयज गरज आहा म्हणून. चीफ सेक्रेटरी आनी मनोहर पर्रीकर जो आमचो चीफ मिनिस्टर आहा तो ताका मेलूय धाडटा हांव, कित्याक तो मेल वाचता खंय. फोनार ताका तो कितें सांगता तें आमकां सजमना आनी आमी ताका कितें सांगता तें ताकाय सजमना. कळंगूटच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. कितेंय करून खणी सुरू करात. 20 जानेवारीची डेडलाईन दितात, नाजाल्यार 21 तारखेक पुराय गोंयाची नाकेबंदी करतले. खण अवलंबितांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या. शुक्रारा पणजे तांणी उपोशण केलें. भोवतेक राजकारणी तांकां तेंको दिवपाक उपोशणाचे सुवातेर पावले. तेंको उक्तायलो, पूण उपोशण करप्यांचे एकूच मागणें, MMDR कायदो लागू करा. गरज जाल्यार वटहुकूम काडात, पूण खंयचे परिस्थितीन खणी मात सुरू करात. खणी परतून सुरू करच्यो हे खातीर केंद्रान बेगोबेग पावलां उखलची अशी मागणी करपी थाराव गोंय विधानसभेत निकतोच घेतला. खण उद्योग चलोवपी गोंयच्या मिनेऱ्यांकच आनीक 20 वर्सां हो उद्योग चलोवपाक परवानगी मेळची. बेकायदेशीरपणाचे आरोप जाले उपरांत खणी बंद जाल्ल्यो. पयलींचे परवाने रद्द करून नव्यान खणींक परवाने दिवपाची सुचोवणी सर्वोच्च न्यायालयान सरकाराक दिल्ली. मोदी सरकारान ह्या संबंधांतलो कायदो बदललो जाल्यार मिनेरांक थाकाय मेळूं येता. सुप्रीम कोर्टाच्या विरोधात वचून सुद्धा सरकाराक आमी सगळ्यांक भाग पडिल्लो आसा की जो एक ह्या पद्दतीन जो एक अमेंडमेंट किंवा बील हाडून हे हो प्रॉब्लेम गोंया खातीर तुम्ही स्पेशल करता. पूण नोव्हेंबरान सेशन आसतलें. हे सेशनान भावून सांगला की बील येतले आनी घाई गडबडीन जर केले. ऑर्डिनन्सान कितें पयर पयला एक सायडीन म्हणटा की काँग्रेस आमकां सपोर्ट करता, दुसऱ्या सायडीन तांचो प्रेसिडेंट आतां म्हणटा पर्रीकराचे आनी पार्सेकराचे केस घालपाक जाय म्हणटा की ह्यो 88 डिजीज कशें गेला हांव समजना. एक स्टँड घेता तो सारको स्टँड घेवपाक जाय. मिनिस्टर ऑफ मायन्स जाले तरी कॅबिनेटाक ते रेजिस्ट्रेशन करपाक जाय. ह्यो गोश्टी टायम लागता, ते एक दिसान जायना. सेंट्रल सरकार तेम गेलो, हिंगा सरकार तेम गेलो, तेम करपाक जाय. आत्ताच श्रीपाद नायक आणि खासदार नरेंद्र सावयकार हांगा येयल्लो, तेंच्यांनी एश्युरन्स दिला की येता त्या पार्लमेंट सेशनाक ते बील हाडटले. आज जे आसा ते अमेंडमेंट इज द ओनली सोल्युशन आणि ह्या बायनी गोंयच्यो बायनी सुरू जावपाक आणि पर्याय ना. आणि अमेंडमेंट जर करतलो जाल्यार ते अमेंडमेंट राज्यसभेत वयतले, लोकसभेत वयतले. आणि म्हणून आमकां सगळ्या पार्टीचे मदत जाय जी चंद्रकुमार आनी राहुलजीन आमकां ऑलरेडी दिल्ली आसा, तीच फक्त तुमी एफर्म करची, इतलेंच म्हाजो रिक्वेस्ट. आम्ही कसलाच आमचे हावे दावे म्हणजे पार्टीचे जावं भाजपा आणि काँग्रेसचे मतभेद असतले, पण ह्या विशयाचेर आम्ही सगळे मतभेद कुशीन दवरून म्हणटा अशें. म्हळ्यार तुमचे बद्दल आमचे अनेक साम कागावळे आसात, रुलींग सरकारा बद्दल अनेक कंप्लेनी आसात, तरी देखून सगळं फाटल्यान दवरून
तुम्ही जेन्ना ह्या खाणग्रस्त लोकां खातीर जे फुडें येतले तेंचा आमचो सगळ्यांचो पाठिंबो तुमकां आसतलो. अशें असले तरी अध्यादेशाविशीं चळवळींतलो वावुरपी रवींद्र वेळीपान मात दुबाव उक्तायला. सरकारान सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्वां चालीक लायलीं जाल्यार खण उद्देग सुरू जावं येता, पूण अध्यादेशाचेरूच निंबून रावले जाल्यार लोकांची फटवणूक जावं येता अशें वेळीप म्हणटा. जर केंद्र सरकारान एक ऑर्डिनन्स हाडून ते आपल्या जाय तशे पद्दतीन ह्या मायनिंग कंपनीचे फायद्या खातीर समज जर मायनिंग सुरू करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार ते कितले दीस मेरेन, हांव म्हयने सुद्दां म्हणना तर कितले दीस मेरेन ते चालू उरतलें हातूंत एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. जर 2014 जो सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आयलो पळय तेजे उपरांत समज जर गोंय सरकारान जर सारकी पावलां उखललेली जाल्यार आयज ही परिस्थिती ह्या लोकांचेर येनासली आनी ही परिस्थिती हाडपाक कारणीभूत मनोहर पर्रीकर आनी तेजे सरकार. तेन्ना तीच मिस्टेक जर परत हे गोंय सरकार करता आनी कोण तरी परत एकटो कोण तरी सुप्रीम कोर्टान वयतलो, परत स्टे हाडटलो, परत पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. वास्कोचो एमपीटी प्रकल्प फकत पर्यावरणाकूच घातक न्हय जाल्यार ताचे दुश्परिणाम प्रकल्पाच्या वाठारांत रावपी लोकांच्या जिणेचेरूय जातले अशी भिरांत पर्यावरणवाद्यांनी तशेंच समाजीक वावुरप्यांनी गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन उक्तायल्या. पर्यावरण पूरक आनी रोजगार निर्माण करपी उद्देग हाडपाची गरज आसा. एमपीटीच्या विस्ताराच्या विशयाचेर जनसुनावणी जावपाची आशिल्ली पूण पावसाक लागून पुराय जावपाक पावली ना. आतां ही सुनावणी शेनवारा जातली. एमपीटीच्या अधिकाऱ्यांचे हाजेरीन जीएसपीसीबीचे अधिकारी संजीव जोगळेकार आणि उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी तारीक थॉमस ही सुनावणी घेवपा खातीर आयिल्ले. ह्या वेळार एमपीटीन दिखाभूल करपी EIA रिपोर्ट दिल्ल्याचे सांगत वास्को आणि साल्सेचे पर्यावरणवादी आणि समाज वावुरप्यांनी मुरगांव पोर्ट ट्रस्टाच्या अधिकाऱ्यांचेर फोग काडलो. चिखलीच्या सॅक ग्राउंडाचेर ही सुनावणी जाली. नुस्तेमारी जेटी, प्रवाशी जेटी, जनरल कार्गो बर्थ अशा साबार विशयाचेर सुनावणी जावपाची आशिल्ली. जो एमपीटी आता प्लॅन करता की हांगा वास्कोत आनी गोंयांत कोळसो शेकड्यांनी मिलियन टन्स कोळसो हाडपाचो जो प्लॅन आसा हो आमचे गोंयकाराक काबार करतलो. सो आमचो एकूच हेतू आसा की एमपीटीन वास्को खातीर, वास्कोकारां खातीर बरें जावचे असले धंदे करचे. सो तातूंत फिशरमॅनाक तुमी काडून भायर मारनाकात, फिशरमॅनाक आनी जागो दियात, तांकां बरे भशेन फिशींग करूंक. हे कोळसो आनी हे जे घाण जे कार्गो आसा, जे भयानक कार्गो आसा जशे अमोनिया, नाफ्ता, हे सगळे एमपीटीन बंद करचे आनी जाय जाल्यार क्रूज टर्मिनल हाडा. कितें ग्रीन सस्टेनेबल बरें जे पोल्युशन जायना तसले कार्गो हाडात. आमकां दिसून येता की एमपीटी लोकांचे विरोध आनी फक्त एक 2-3 कंपनीज अडानी, जिंदाल आनी वेदांता खातीर सबंद गोंय काबार करपाक तयार आसा आनी लोक सगळो हाजे विरुद्ध आसा, लोकांक खबर आसा आनी गोंयकार झगडून आपले गोंय आनी आपल्या भुरग्यांचे फुडार सांबाळपाक तयार आसा. I pointed out that out of that 65 to 70,000 square meters which is envisaged for the project area, not a single square meter belongs to MPT. They don't have any ownership documents, they don't have any title. That land belongs to the government of Goa, therefore to the people of Goa in terms of section 14(1) of the Land Revenue Code. Pointed out to the project proponent, to the collector, the land ownership documents of MPT, that is the grant which was given by collector in 2001. Then I showed the RTI replies which were given to me by MPT. None of them showed that the Vasco Bay Beach, that is Karawada Beach, and the adjoining water area belongs to MPT. Second point was the siting of the POL berth. That why did you bring the POL berth from 1.5 kilometer away from Vasco, that is at berth number 8? Why you want to bring it right within about 400 to 500 meters from Vasco town? Next point which I raised was regarding the morphological changes and the vertical movement of the ground that can occur, the land settlement that can occur due to such huge quantities of dredging. They have not mentioned that 2/3 of the entire Vasco Bay beach will be annihilated by this project, because if you see the petroleum berth where it is situated right now on the plan, it is halfway through the beach. What about the fishermen? What about the beach? Beach belongs to the people. Beach does not belong to MPT at all. MPT is just trying to usurp these lands. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. फुडले खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक व्यावसायिक विराम.
विरामा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. म्हापशेच्या कोर्टा लागसार दवरिल्ले बुलेटी उजो लावपी मनशाची ओळख पटल्या. उपरांत म्हापशे पुलिसांनी ताका धरलो. हेल्मेट घालून बुलेटी उजो लावपी मनशाचो व्हिडिओ बेरेस्तारा व्हायरल जाल्लो. बुलेटीक उजो लावपाची घडणूक ब्रेस्तारा राती सुमार 8 वरांचेर घडिल्ली. बुलेटीक उजो लावपी पुलिसांक सापडानाशिल्लो, पूण बऱ्योच खास्तुक्यो काडून मूळ सावंतवाडीचो पूण सध्या म्हापशा रावपी अनवराज शहा राजगुरूक पुलिशेन धरला अशी माहिती म्हापशेचो पुलीस निरीक्षक विजयकुमार चोपडेकरान दिली. काल दिनांक 4/10/2018 एक 8 सुमार आमकां कॉल येयले की एक मोटरसायकलीक उजो लायला म्हणून हांगा कोर्टा कडेन म्हापसा कोर्ट. मागीर इन्क्वायरी करून कळ्ळें की ते ओनराचें नांव अनवर शाह राजगुरू, नेटिव ऑफ सावंतवाडी, रेजिडेंट ऑफ म्हापसा, प्रेझेंटली रेजिडेंट ऑफ म्हापसा. ताका ट्रेस करून आमी अरेस्ट केला. तेजेर ऑफेन्स रजिस्टर केला आतां सद्या आनी इन्व्हेस्टिगेशन आमचें चालू आहा फुडें कितें तें. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. गोयच्या पर्यटन हंगामाक आरंभ जाला. रशियाच्या चार्टर विमानान बेरेस्तारा दाबोळे विमानतळार पर्यटन मोसमाक पयली सलामी दिली. पर्यटकांचे सुरक्षे खातीर उपाय येवजण्यो सुरू आसात. ताची गैरसोय जावची न्हय हे खातीर गरजेची जतनाय घेतात अशें पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकारान सांगले. पर्यटन खात्यान पर्यटकांचे सुरक्षेचेर भर दिला. पुलिशेकूय पर्यटकांचे सुरक्षेची जतनाय घेवपाच्यो सुचोवण्यो दिल्यात. खण वेवसाय बंद जाला तो परतून सुरू जावपाची शक्यताय कमीच. ताका लागून आतां पर्यटन हो गोंयचो अर्थवेवस्थेचो कणो जावन रावला. पोरू 10 लाख विदेशी जाल्यार 76 लाख देशी पर्यटकांनी गोंयाक भेट दिल्या अशी माहिती आजगांवकारान दिली. घोडी वखदां विकपी पर्यटक आमकां नाका हाचो पुनरुच्चार बाबून केलो. टुरिझम सीझन आता चालू जावपाक लागला आणि आमी तयारीन आसा. आमचे गोवा गव्हर्मेंट कळटा की हो सीझन सारको सक्सेसफूल जावचो, चडांत चड गोंयांत लोक येवचे हे धोरण आमचें आसा. तेज्या खातीर पयले आमी जे सेका जे आहात ती स्टार्ट करपाक लायिल्ली आहा. सगळ्यांक बेगीनच्यान बेगीन हांवें परमिशन दिवपाचें हांवें काम केलें. पुलिसाक हांवें सांगलेलें आहा, पुलिसा कडल्यान मिटींग दवरून की सेक्युरिटी आनी सेफ्टी ही पळोवपाक जाय. जे पयलें लक्ष दवरपाक जाय, पयली प्रायोरिटी दिवपाक जाय. जे इंडियाच्यान भायरचे लोक येतात, जे गेस्ट येतात ते आमचे अतिथी दिवप आनी तेंची सेक्युरिटी आनी सेफ्टी पळोवप ही आमची ड्युटी, आमचें कर्तव्य जावन आसा. गोंया भितरलें नांव अख्ख्या देशान आनी भायरूय पावपाक जाय, त्या दृश्टीन आमचें काम चालू आसा. रोड शो केल्यात, जे एक्झिबिशन केल्यात तेजो हे आमकां पाठिंबा आनी सपोर्ट मेळपाक लागला, रिस्पॉन्स मेळपाक लागला हे दिसून येता. म्हाका ह्या फाटी आशा आसा चडांत चड ट्युरिस्ट येतले. आमची लास्ट टायम तो रेकॉर्ड आसा की 10 लाख फॉरेन ट्युरिस्ट आयिल्ले. कमीत कमी 76 सुमार म्हाका दिसता नॅशनल लेवलाचे आयिल्ले. ह्या रितीन ट्युरिस्ट येवपाक लागले. आनी हांव जेन्ना भायर वयता तेन्ना दिसता की लोकांक सुटी सुद्दां पडली जाल्यार पयलें नांव तें गोंयचें घेतात. आमचे इतलेच ट्युरिस्टांक रिक्वेस्ट आसा की गोंयचें नांव दवरून गोंयची संस्कृती सांबाळून तेंच्यांनी एन्जॉय करचो गोंयचो. बरें, आतां एक लोकसभा इलेक्शन येवपाचें आसा, त्या खातीर ताचो परिणाम कितें डॉमेस्टीक टुरिझमाचेर जातलो? म्हाका दिसना. लोक आपले पळोवपा आहा ते पळयतलेच. इलेक्शन आनी तेजे भितर कितें संबंद आहा? इतलेंच आमचें कितें आहा की गोंयान ड्रग्स घेवपी आमकां ट्युरिस्ट नाका आनी ड्रग्स विकपी आमकां हॉटेलां नाका आनी ड्रग्साचें गव्हर्मेंट सारकें क्रॉस आसा. तें सांबाळून लोकांनी एन्जॉय करचें. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. मडगांवां पुलिसांनी बेरेस्तारा राती कडेन कारवाय करून गांजा बाळगुपी एका मनशाक धरलो. पुलिशेन ताचे कडल्यान 494 ग्रॅम गांजा जप्त केला. ह्या गांजाची किंमत सुमार 1,70,000 रुपया आसा. पळयात पुराय बातमी. गोपांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण ही कारवाय केली अशें मडगांव पुलीस निरीक्षक कपिल नायक सांगता. घोगळ मडगांवां रावपी 23 वर्सां पिरायेचो मंजुनाथ बेलाकी गांजा घेवन येवपाचो आसा अशें कळ्ळें. उपरांत सांपळो रचून ताका धरलो अशी माहिती नायकान दिली. Yesterday late night we conducted a NDPS raid near District Library, Navelin, and detained one person, namely Manjunath Belekki, age 23 years, residence of Housing Board, Gogol, is native of Karnataka, and seized ganja of 494 grams worth rupees 1,70,000 from his possession. After getting information from the reliable sources that one person is proceeding from District Library Nagari, and I along with my intelligence team of police station
kept a track on the said person, and when the said person arrived on the spot, on his similar description given by the informant, we caught him and took the search of the said person, and we found 494 grams ganja in his possession. मडगावच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. सैमीक संकश्टाच्या वेळार मनशाक आपलो जीव कसो वाटोवप, सैमीक संपत्तीची कशी राखण करप हाचेर जागृताय घडोवपी कार्यावळ निकतीच मडगांवां जाली. दक्षिण गोंय आपतकालीन नियंत्रण विभागान ताचें आयोजन केल्लें. दक्षिण गोंय जिल्लो मुख्यालयान जाल्ले हे कार्यावळीन साबार प्रात्यक्षिकां पळोवपाक मेळ्ळीं. उपजिल्लोधिकारी उदय प्रभुदेसायान हेच स्पश्ट केलो. पुण्या सावन आयिल्ल्या NDRF सबमरीनच्या रेस्क्यू फोर्सान प्रात्यक्षिकांक पालव दिलो. डॉन बॉस्को इंजिनियरिंग कॉलेजचे विद्यार्थी, ITIचे विद्यार्थी, सरपंच, उपसरपंच, सचिव आणि तलाठ्यांनी हाजेरी लायत बारकायो जाणा जावन घेतल्यो. दक्षिण गोंयांत सप्तकभर ही कार्यावळ राबयतले अशें प्रभुदेसायान सांगलें. सेल्स गुड. सेल्स क्या है? सबसे छोटी इकाई है. तो कई सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज. और कई टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स. मडगावच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार संदीप तुयेंकार. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयकार हो नुस्त्याचेरूच जगपी, पूण फॉर्मेलिनाच्या भानगडीक लागून गोंयकार नुस्तें खावपाकूच भिवपाक लागला. हो भंय पयसावपा खातीर पणजेच्या हॉटेल पार्क प्रायमान नवो फंडास सोदून काडला. तांणी सी फूड फेस्टिवल सुरू केला. शुक्रारा 5 वेर सुरू जाल्ले हे फेस्टिवल 14 ऑक्टोबर मेरेन चलतले. ह्या फेस्टिवलांत लोकांक नुस्त्या कडयेचो घोस्त काडपाक मेळटलो. वेगवेगळे तरेचे नुस्तें आनी तरातरांच्या नुस्त्याच्या रुचीक पदार्थांचेर ताव मारपाक मेळटलो अशें ज्येष्ठ कार्यकारी व्यवस्थापक उमेश बेहरान सांगलें. सी फूड फेस्टिवल ये हो रहा है सर. इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे 12:30 onwards. It will continue 5th of October, will continue up to 14th of October. It will be 10 days program, 10 days food festival. Food will serve in both the places, 2 places. One, that is Tulip Restaurant, where we have conducting this press conference. This is Tulip Restaurant. Here the seafood will serve 12:30 to 3:30 during lunch time, and in evening the food festival will organize in Marigold Rooftop Restaurant. We have a nice beautiful rooftop restaurant. Its name is Marigold in 8th floor. There we have live music and more entertainment programs are there with seafood festival. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. शिरोड्या जाल्ल्या यंग सायंटिस्ट विज्ञान प्रदर्शनात शिरोडा उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी तांची प्रतिभा दाखयली. शिरोडा उच्च माध्यमिक विद्यालयान विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि पर्यावरण खात्याच्या जोडपालवान ह्या प्रदर्शनाचे आयोजन केला. शिरोडेच्या ग्रीन हॉलान हे प्रदर्शन भरला. या प्रदर्शनाचे उक्तावण उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी लेविन्सन मार्टीन आणि आमदार तसेच शिवग्राम शैक्षणिक संस्थेचो अध्यक्ष सुभाष शिरोडकरांचे हस्तुकी जाले. या प्रदर्शनात मांडिल्ले प्रयोग उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केल्यात. Innovation starts from your ideas. You think, then you scale it. For innovation, basically there has to be 3 ingredients. One is you have to use technology. It should be scalable to be a business entrepreneur, crafter. Now, in that sense, your idea has to be registered somewhere. Now, ideas can be robbed, it can be transferred. So we have set up a state innovation register. Go to the website of Goa State Innovation Council. As of today, I checked there are about 63 ideas registered. Now once you register an idea, the next thing is the department will handhold you, will help you how to take it forward. शिरोड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. दर एकल्याक नितळसाणीचे महत्व कळपाक जाय, ताका लागून साडझोरा पंचायतीन पंचायत वाठारांतल्या स्कुलाच्या जोडपालवान शुक्रारा नितळसाण मोहीम राबयली. पळयात पुराय बातमी. साडझोराची सरपंच सबिता मास्कारीनेसान नितळसाणीचे महत्व सांगले. आयचे विद्यार्थी हे फाल्यांचे नागरीक.
देखून नितळसाणीचें म्हत्व तांकां आदी कळपाक जाय अशें मास्कारेन्हस म्हणटा. तेच खातीर स्कुलांच्या जोडपालवान ही मोहीम चलयल्या अशें ती म्हणटा. स्वच्छता ही सेवा हे आमचे डायरेक्टरान आमकां विलेज आमची साफ दवरपाक लागून ऑर्डर दिल्ली आहा. तेका लागून आमी आयज टुगेदर विथ द स्कूल वी आर गोइंग टू क्लीन आवर विलेज, ऑल द रोड्स वी आर गोइंग टू क्लीन एंड वी स्टार्ट विथ द स्कूल. वाय बिकॉज दे आर चिल्ड्रन आनी भुरग्यांक हे सफाई भुरग्यांक पयलीं कळपा जाय बिकॉज दे आर लिडर्स ऑफ आवर विलेज. सो वी स्टार्ट विथ द स्कूल फर्स्ट आनी भुरग्यांक घेवन सगळे आमचे पंचायत मेंबर्स घेवन आमी आख्खी विलेज क्लीन करपाक सगळे रस्ते आमी क्लीन कोतली आयज. लोकां मदीं जागृताय करपाच्या उद्देशान नितळसाण मोहीम चलयतात अशें शेर्विन डायस ह्या विद्यार्थ्यान सांगलें. लोकांनी कोयर जळीमळी उडोवचे बदला तो डस्टबिनान उडोवचो. तशें केल्यार तो वेगळावपाक मेळटलो अशें तो सांगता. Fasunta Convent High School and the Panchayat together have organized a cleanliness drive in our village. So the aim of this drive is to keep our village clean and to make people aware that they should not just throw the garbage anywhere. Instead they should throw them in dustbins or just segregate the garbage. Even in our school we have different dustbins to throw the wet and dry garbage separately so that it is just not thrown anywhere in the campus. आणि इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्याखेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.